नमस्कार, येवकार. म्हजें नांव पंकज. तुमी पळयतात प्रुडंट मिडिया. 23 एप्रील 2021 लागीं पावता. प्रचाराची गरमी वाडल्या. सोशल मिडियाचेर सगळ्यांच वातावरण तापलां. वेगवेगळे लोक वेगवेगळे तरेन हें इलेक्शन पळयतात, पण अ स्टेप अबव इज ह्या व्यक्तिमत्व जे आयज आमचे बरोबर आसा. वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वोकल, वी फॉर वायब्रंट. ऑफकोर्स पॉवरफूल ओरेटर आनी ज्यांची भाशणां आयकपाक लोक रावतात. आदले उपमुख्यमंत्री, फातर्डाचे आमदार आनी गोवा फॉरवर्डाचे सुप्रिमो विजय बाप सरदेसाय. वेलकम टू प्रुडंट सर. रोड शोज म्हणात, मिटिंग्स म्हणात, इंटरव्यूज म्हणात, इट मस्ट बी व्हेरी टॅक्सिंग फॉर यू मेंटली एज वेल एज फिजिकली. हाव आर यू टेकिंग ऑल दिस इन युअर स्ट्रायड? ना जेन्ना हे BJPन म्हणलें की ही एक सेमी फायनल तेन्ना म्हजो एक टार्गेट आहा. ह्या नव्या वर्साच्यान आमी एक रिजोल्युशन घेतलेलें आमच्या पक्षान की आमी टीम गोवा म्हणून आमी वी हॅव टू सेव गोवा नाव. एंड फॉर दॅट आय थिंक वी हॅव टू वीन द फायनल. सो वेन वी वॉन्ट टू वीन द फायनल वी हॅव टू वीन द सेमी फायनल. आनी ताजे खातीर हे सगळें फिजिकली आनी मेंटली टॅक्सिंग आसूंक शकता, बट इट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम. आय एम रेडी फॉर इट. एंड आय हॅव gone to each and every house of Fatarda. I have visited each and every house. I have had public meetings in each and every ward. And because of the growing COVID numbers, we had to abandon plans of inaugurating offices, which our opponents have done. Because of good COVID behavior, it is not expected of me to open offices. But आमी ते ऑफिसां बी उगडी करूंक ना. काल एक रोड शो आशिल्लो आमचो प्लॅन, तोय आमी वी हॅड टू अबँडन इट बिकॉज ऑफ द नंबर्स. पूण अदरवायज आय थिंक इट हॅज बीन अ स्पिरिटेड कॅम्पेन. वी हॅव गॉन टू द पीपल अँड वी आर कॉन्फिडंट दॅट वी आर स्ट्रॉंग इन अवर बॅकयार्ड. आनीक फातर्डा आनी फातर्डेकार एक जे स्वाभिमानी म्हणून तांणी 2012 दाखयलेलें, म्हाका दिसता आनी म्हाका खात्री आहा की आतांय बी तांचो स्वाभिमान आनीक जी प्रगती आनी जी उदरगत आमी केल्या ही आमकां ह्या इलेक्शनान जिखयतली. 11 on 11 जेन्ना तुमकां आयले, फातर्ड्यान तुमकां कौल दिलो, पण आतां जेन्ना तुमी नवे 13 उमेदवार फील्ड करता आसत, एंग्जायटी लेवल वाडल्या? ना, 13 जे आमचे पॅनल आहा तातूंत 70% नवे न्यू फेसीस हांवें घाल्या. 70% न्यू फेसीस घालतना जे लोकांक आमी हे खेपे बसयल्यात, म्हळ्यार जांकां आमी उबे रावंक दिवंक ना, तेय बी आमचे बरोबर आहा. आमचे भितर कोण फुटूंक ना, विथ द एक्सेप्शन ऑफ वन. सो आमची टीम वीच इज एन एम्बॉडिमेंट ऑफ टीम गोवा इज वर्किंग वेल. आनी आमचो जो जे हे हांवें कॅन्डिडेट घाल्यात 13 कॅन्डिडेट, तातूंत यंगस्ट कॅन्डिडेट आहा 26 वर्सांचो आनी एल्डस्ट आहा 62. सगळ्या जाती आनी धर्मांचे कॅन्डिडेटांक रिप्रेझेंटेशन मेळिल्लें आहा. सो वी अकॉर्डिंग टू मी हॅव ब्रॉट आउट अ टीम वीच इज रिप्रेझेंटेटीव ऑफ ऑल कम्युनिटीज अँड ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. सो आय थिंक अँड दे आर ग्रासरूट पीपल. कोणाचो चलो ना कोणाची चली म्हणून अशें सांगून न्ही, हे सगळे ग्रासरूटान बेज आशिल्ल्या लोकांक आमी फुडें काडल्या आनी सगळे कम्युनिटीचे. म्हाका खात्री आहा की तांकां सपोर्ट बरो आसा. आतां लोकांच्या हातान आहा फाल्यां, पूण म्हाका खात्री आहा की आमकां एंग्जायटी आतां ना. फक्त एंग्जायटी आहा की कोविडाचे भंया खातीर जो भंय काल कर्फ्यूचे आनी वाडला, हाजे खातीर लोक मातशे भायर सरपाक कितें तांचे मनी आसतलें हो एक भंय आहा, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमीक सिच्युएशन. पूण ताजे खातीर आमी अशें प्लॅन केलां आमच्या पक्षान की असले N95 मास्क सगळ्या मतदारांक आमी प्रोवायड करतले. आनीक एक बाटली सॅनिटायज करपाक हातांक बी, आनी तांकां सेफली व्हरून मत मारपाक आमी सगळे आमी प्रोसेस केल्लो. मदींच कांय सेक्शन ऑफ सोसायटीन उलो मारलो की NDAंतल्यान भायर सर, BJPंतल्यान यू डिसोसिएट. यू टूक दॅट डिसिजन. पण सध्या तरी
इट इज अ टायम तुमकां दिसता वाय इज इट इम्पॉर्टंट टू प्रूव अ पॉयंट? ते कित्याक आहा तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार NDAंतल्यान आमी जुलय 2019 NDAन आमचो विश्वासघात केलो. आमी ज्या पक्षाक सरकारान हाडिल्ले ताणें आमचे फाटीन सुरो मारलो. आमच्याच फाटीन सुरो न्ही, गोंयच्याय फाटीन सुरो मारिल्लो आहा. म्हणटकच 2019 जुलयच्यान आमी तशे NDAचे घटक नात. पुणून ही एक फॉर्मेलिटी उरिल्ली टू फॉर्मली क्वीट द NDA, जें हांवें करूंक नाशिल्लें कित्याक आय थॉट इट वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. जेन्ना सिवील सोसायटी ज्यांनी आमचे टीम गोवाचो जो प्रयोग आमी फुडें हाडूंक सोदतात ताका पूर्ण पाठिंबो डिक्लेअर केलो आनी एक दिसान म्हणलें की म्हजे NDAची मेंबरशीप इज कमींग इन द वे ऑफ दीस. तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की हें कित्याक दवरुया काय म्हणून. आनी ताजे खातीर ताणें आमकां 1 आठवड्याचो प्रास दिल्लो. 1 आठवड्यान तुमी NDAची मेंबरशिपांतल्यान रिजायन जाया. आमी इमिजिएटली 1 दिसान रिजायन जाले गुढीपाडव्याच्या दिसा. आनी आमी गोंयचे जनतेक एक उतर दिलें की NDAच्यान आमी भायर सरतात. BJPच्यान आमची कसलीच आमचें कनेक्शन आसचें ना. इंटरनल एक्सटर्नल डिरेक्ट इनडिरेक्ट फॉर आमी फॉर तांचे कडच्यान सगळे नाते आमी तोडतात. आनी म्हाका दिसता हें आमी जो स्टेटमेंट केला कॉम्प्रिहेन्सिवली सेट्स असायड एनी डावट in anybody's mind of any intention whatsoever for any further realignment of forces with the ruling party in Goa. गेम इज ऑन. आता अशें म्हणटात की इट इज द सेमी फायनल्स अँड ऑफकोर्स जेन्ना आमी उलयतात अबावट डेव्हलपमेंट ऑफ फातोर्डा तेन्ना एक म्हटल्यार डेव्हलपमेंट पळयात आनी वोट करात अशें तुमी ठामपणान म्हणटात. अँड ऑफकोर्स तुमकां अशें दिसना की ॲट दीस सेमी फायनल स्टेज इट इज लायक प्रॅक्टिसींग युअर स्ट्रोक्स इन अ डिफरंट अनयुज्युअल वे? पळय सेमी फायनल स्टेज ही आमी जिखचीच पडटली कित्याक आमकां फायनल जिखपाचें आहा. आनी स्ट्रोक्स अशें आहा आय बिलीव दॅट आय एम ऑल्सो कमींग फ्रॉम अ क्रिकेटींग फॅमिली. म्हजो बापूय एक इंग्लीश कावंटीक पसून खेळिल्लो मनीस. आतां तो इज 92 years old बट ही हॅज प्लेड फॉर ट्रेंट ब्रिज इन द इंग्लीश काउंटी. सो टील द लास्ट बॉल इज बोल्ड माय आय इज ऑन द पीच. आय एम नॉट लेटींग गो. सो हांव ओवर कॉन्फिडंट ना. आनी ही सेमी फायनल आमी जिखपाची खात्री आहा कित्याक आमचें टार्गेटूच आहा फायनल जिखपाचें. सो सेमी फायनलाचो इशूच ना. आनी कित्याक कितें कारण अशें आहा फायनल जिखप इतलें आमकां इम्पॉर्टंट कित्याक आज जी महामारी आमी पळयतात आनी महामारीच्या टायमार मिसमॅनेजमेंट पळयतात बाय वीच दीस सेकंड वेव वीच कूड हॅव बीन एंटिसिपेटेड हॅज नॉट बीन एंटिसिपेटेड बाय द गव्हर्मेंट आनी नथींग वॉज मेड डिफरंट. हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करपा खातीर सरकारान कांयच केलें ना गेले एप्रील 2020 टू एप्रील 2021. हाजेर अशें दिसता म्हाका की ही महामारी आयल्या ती आयल्याच. आमी हे महामारी कडच्यान सावध रावंकूच जाय गोंयकारांनी. पुणून गोंयाक एक पॉलिटिकल महामारी आहा म्हळ्यार वी हॅव अ पॉलिटिकल पॅन्डेमीक वीच गोवा इज सफरींग फ्रॉम सिन्स 2019. दॅट पॉलिटिकल पॅन्डेमीक द वॅक्सीन इज वीथ द पीपल अँड आय एम शुअर दॅट टुमोरो वीच इज द पोलिंग डे पीपल वील गिव इट द फर्स्ट डोज and the second dose will be given at the assembly election time. Poilo dose falya, second dose assembly election time. This political pandemic in the form of BJP will go and we will be free from the political pandemic that we are suffering. आणि आमकां एक गोंयकारवादी सरकार, सावंतवादी सरकार न्ही, गोंयकारवादी सरकार आमकां गोंयांत येतलो ही म्हाका खात्री आहा. हें गोंयकारांनी करूंक जाय. This is not only for me, it is for everyone, for our future generations. फ्युचर रेडी फातोर्डा आनी मारगांव सिवीक अलायन्स हें फक्त दिगंबर कामती बरोबर ऑर द काँग्रेस पार्टी एज अ होल? पळय कितें आसता, हांव गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो लेजिस्लेचर पार्टी लिडर. दिगंबर कामत काँग्रेस पार्टीचो लेजिस्लेचर पार्टी लिडर. तो आदलो मुखेलमंत्री. सो आतां दिगंबर कामती बरोबर अलायन्स आनी हे काँग्रेसी बरोबर न्ही.
अशें विचारप म्हणल्यार पसून म्हाका दिसता हांव आक्षेप घेता तुजें विचारपाक पसून कित्याक दिगंबर इज रिप्रेझेंटींग द काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी. एम आय टू आस्क हिम दॅट डोंट यू रिप्रेझेंट द पार्टी काय म्हणून हें विचारूंकूच शकना न्ही हांव. सो हें जें मनशांनी जें हो भ्रम तयार केला हे सगळे मर्सनरीज हे भाड्याचे बैल एक BJPन हांकां पयशे दिवन हे स्टेटमेंट काडूंक लायल्या. जे मनशान मडगांवान येवन व्हडलो स्टेटमेंट काडलो तो खंयचे पक्षान वचूंक ना, तो सगळे पक्षांनी भोंवला. ताका फक्त ताळो मोठो आहा आनी बोवाळ मोठो मारूंक शकता. ताजो रिजल्टूय आयिल्लो आहा. तांणी स्पोक्समॅनाचें पॅनलूच डिजॉल्व केलें रोखडें. सो बेजिकली हांकां चड आमी भीक दिवप ना. दे डोंट मॅटर हियर. ही जी काँग्रेस म्हणून हांगा लोकल आहा तांणी फक्त 69 मेंबर केल्ले आहा. काँग्रेसीची मेंबरशीप ड्रायव्ह चालू आहा. फक्त 69 मेंबर्स केल्या. तुमकां जर खरें सिरियसनेस आशिल्लें कॉन्टेस्ट करपाक तेन्ना जेन्ना रिजोल्युशन आमचें तें रिजर्वेशन जालें रिजर्वेशनान ST लोकांक OBCंक आनी बायलांक तांचेर जेन्ना अन्याय जालो तेन्ना कोर्टान वचपाक जाय आशिल्ली ही काँग्रेस हांगाची. नाजाल्यार सगळ्या हाचेर कोर्टान वतात ते. हांगा कित्याक गेले ना. बरें मागीर तुमी जर थंय पावरान येवपाक सोदता एटलिस्ट 13 सीट घालूंक जाय आसलें न्ही. तुमचे दिगंबरा बरोबर पटना अशें दाखयतात तुमी. दिगंबरूच सोडून वचपाचो आहा म्हणून पार्टी अशें पसून तुमी म्हणलां. हाजो अर्थ तुमी यू ऑल आर नॉन सिरियस प्लेयर्स. यू ऑल आर नॉट विलिंग टू कॉन्टेस्ट. यू ऑल आर नॉट विलिंग टू वीन. यू आर कॉन्टेस्टिंग टू स्प्लीट द वोट्स. हांकां आमी फातोर्डा मतदारसंघान हांचें नांव आमी सगळे जाणां जॉयंट वेंचर म्हणटात आमी. फातोर्डान मॅच इज बिटवीन गोवा फॉरवर्ड एंड BJP. मडगांवान मॅच इज बिटवीन काँग्रेस एंड BJP. Rest everybody is a non-serious player. None of them are interested to win. They are only there to split the votes to make BJP win. So हे लोकांक आयडेंटिफाय जावचे. People should call these people out and throw them in the dustbin of history because they are dividers. They are not unifiers. आज गोंयाक गरज म्हणटा ती युनिफायरांची आनी युनिफायरांचे खातीर आमी हो सगळो प्रयोग केल्लो आहा. सो म्हाका दिसना की हांचें हे जे कोण तूं आमकां चड भीक दिवपाची गरज ना. हे पॉलिटिकली इररेलवंट. हे फक्त पेपर टायगर्स. न्यूजपेपराचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले उलयताले आनी लोकां मदीं कांयच काम करूंक ना. हांकां लोक थंय वळखनात आनी थोडे लोकांचे बॅकग्रावंड पसून सस्पेक्ट आहा. काँग्रेसीचो हांगाचो कोण तो कन्विनर म्हणटा ताका RSS लिंक्स आहात. सो अशें कशें आसूंक शकता. हें सगळें दीज आर ऑल कॉन्ट्रेडिक्टरी. So they are plants of the BJP in the opposition. हे म्हज्या पक्षान तांकां एंट्री ना. म्हजो एकूच पक्ष ते फोडूंक शकना आनी दुसरे पक्ष फोडीत आसतात ते. इवन लोकल लेवलाचेर फातोर्डान हे कित्याक जाता. कित्याक दुसरे कडेन ते प्लांट करतात. आमच्या पक्षान प्लांट करपाक डिफिकल्ट आहा. तशें प्लांट करूंक मेळना. आमी पयलीं तांकां भितरूच घेना. नो एंट्री आहा. सर युनिटी ऑफ ऑपोजिशन तुमी कॉयन केलो लीड केलें. टीम गोवा कितलें एक्सेप्ट जातलें अचिवेबल कितें आसा आनी वॉट आर द कॉम्प्रोमायजीस यू फील. पळय नवे वर्साक एक रिजोल्युशन घेतात. सगळे घेतात. तोंड कोण पिता तो म्हणटा आपूण सोरो सोडटलो सिगरेट चड ओडटलो सगळे. तशें आमी एक रिजोल्युशन घेतलें की ह्या वर्साचें रिजोल्युशन शूड बी टीम गोवा टू सेव गोवा नाव. सेव गोवा नाव कित्या खातीर. कित्याक गोंय एक फास्ट ट्रॅक क्लियरन्स सेलाक काडला हे सरकारान अशें आमकां दिसता. म्हणूनच हांव हे पक्षाक पॉलिटिकल पॅन्डेमीक म्हणटा हे गोंयाक लागल्यात. आनी ते असले फोर्सीस आनी हे जे सरकारा कडच्यान जर आमी साल्वार जातले जाल्यार तो एकलो झगडून तें जायना. सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. नाल्यार स्प्लीट ऑफ वोट्स म्हणटा ती इज अ रियलिटी वीच वी हॅव टू फेस. ताजे खातीर टीम गोवा इज नॉट ओन्ली अबाउट पॉलिटिकल अलायन्सीस. इट इज द अलायन्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. अलायन्सीस विथ द पीपल. हे जे आतां सिवील सोसायटी आमकां सपोर्ट करूंक आयल्या हे लोक गोंय साल्वार करपा खातीर झगडटात. सो इट इज ऑल अबाउट कमींग टुगेदर टू गीव गोवा अ गव्हर्मेंट जे डिजर्व. हें करपा खातीर आमी जें कितें सॅक्रिफायस करपाक जाय. सॅक्रिफायस म्हळ्यार कितें. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट लिडरशीप. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट बींग द नंबर वन. इट इज अबाउट बींग युनिफायर्स इन चीफ. सगळ्यांक एक कडेन हाडपाचें काम हें आमी करतले ह्या वर्साक. हें आमी रिजोल्युशन घेतलां आनी ताजे खातीर सिरियसली आमी हें पयलें पावल मारलां. हें एक पावल जें आहा तें एक्साराचें आहा.
आनी हें पयलें पावल आमी मारिल्लें आहा. म्हाका खात्री आहा की हें जर यशस्वी जालें जाल्यार दुसरे कडेनूय प्रयोग हो कित्याक करचो न्ही अशें गोंयच्या लोकांक दिसूंक शकता. आनीक हें आमकां यश ह्या प्रयोगाक मेळूंक शकता. तें जर मेळ्ळें जाल्यार गोंयची फुडली पिळगी साल्वार जातली, गोंय साल्वार जातलें आनी गोंय जें कितें माणकुलें गोंय आमी म्हणटात, जें एक भांगराचें गोंय म्हणटात तें उरतलें, नाजाल्यार गोंय नाच जातलें. एक गजाल जी तुम्ही सदांच करतात, तुमचे सोशल मिडियाचेर पोस्ट पळयता, लोकां मदीं तुमी आसतात, प्रचार करतात, रॅलीज करतात, रोड शोज करतात. लोकांचे सध्या तरी ह्या विचाराचेर तुमचे सेंटिमेंट्स कितें आसात? हाव वेलकमिंग आर ते? सी लोकांक जे कितें डावट्स आहा ते डिस्पेल करपा खातीर आनी आमचे फ्युचर प्रोग्राम जे कितें करपाक तांकां कन्विन्स करपा खातीर आमी हे सगळे प्रयोग केल्या. रॅलीज, मिटिंग्स, एवरीथींग. कितेंय जर आदलें आसा जाल्यार फॉर एग्जाम्पल खूब जाणां म्हजेर ते एक हें घालतात की फॉर्मेलीन म्हणून नुस्त्याक तें आमी थंय उगी रावल्या. हांव लोकां कडेन आज क्लियर सांगूंक सोदतां, हे फॉर्मेलिनाचे इशून म्हजें कसलेंच रिलेशन ना. आनी म्हाका तें होलसेल फीश मार्केट जें म्हज्या मतदारसंघान आहा तें म्हाका एक आयसोर कशें दिसता. फाल्यां हांव जर सरकारान आयलो हें होलसेल फीश मार्केटूच बंद उडयतलो हांगाचें. एक असो टायम आशिल्लो की आय यूज्ड टू से दॅट एक लॅब हाडया. सुरेश प्रभू जेन्ना मंत्री आशिल्लो ताणें आमकां एक लॅब दिल्लें ऑफ QCI, क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया. सो तें फॉर टेस्टिंगा खातीर बी हें सरकारान तें लॅबूय मारलें. हे फक्त धंदो करतात आनी एक्सटॉर्शन करतात नुस्त्याचें. म्हजें स्टँड असो आहा तें फीश मार्केटूच नाका, होलसेल मार्केट हांगा नाकाच. इट इज जस्ट आयसोर एंड अ सिवीक प्रॉब्लेम फॉर अवर पीपल. ऑन द कॉन्ट्ररी थंय जर तोच जागो आमी बरे भशेन वापरलो एक IT हब करपाक, सगळे फातोर्डेच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो. हें कित्याक जाय आमकां हें पास्ट. सो दुसरो इशू आहा 16B म्हणून हांवें हाडिल्लें. खूब जाण क्लॅरिफिकेशन मागता हें कितें कन्वर्जन केलें म्हणून. हांवें अशी होलसेल कन्वर्जनां करूंक ना जे हे आतां करतात ते. आनी दर्या अशें आसा आतां पिरियड फॉर टावन 2021 प्लॅन इज ऑल्सो ओवर. आतां 16B आसचीच कित्याक? आतां यू डू अवे विथ 16B. ऑन द कॉन्ट्ररी आय एम फॉर द डिसबँडिंग 16B नाव. डिसबँड करची 16B. दीस इज माय पार्टी स्टँड. तर पळय जी जर चूक जाल्या ती चूक एक्सेप्ट करप हाकाय बी धाडस जाय पडटा. Takes a lots of guts, yes. It takes lots of guts and forgivance. Asking forgivance from the people is possible. People are willing to forgive, but you have to ask forgiveness. Correct. And you cannot have an ego. I don't have an ego. I am saying that if that is wrong, that is not in the interest of the state, let us do away with 16B. Let us remove this wholesale fish market from फातोर्डा. नाकाच आमकां तें. पूण हें सगळें करतना फातोर्डा खातीर जें आमी कितें केलां, जें 20 वर्सां जावंकूच नाशिल्लें, जें आज आमी लोकांक दिश्टी पडटा तें लोकांनी चिंतचें आनी लोकांनी आमकां पावती दिवची. हें धाडसान हांव लोकां कडेन गेल्लो. म्हाका दिसता म्हाका हक्क आहा लोकां कडेन मतां मागपाक. आनी हांव एकूच मोटोचेर आहा, आमी फातोर्डाक फर्स्ट म्हणून दवरतात. आय सी फातोर्डा फर्स्ट. म्हजेर एक सदां एलिगेशन जातालें हो गोंयचो मंत्री काय फातोर्डेचो मंत्री काय म्हणून पयलीं. सो हांवें फातोर्डा खातीर आवट ऑफ द वे वचून केल्लें आहा. कित्याक हे स्वाभिमानी लोकांनी म्हाका निवडून दिला. म्हजो स्वास, राजकीय स्वास म्हणटा म्हणजे लोक जर म्हजे बरोबर ना जाल्यार हांव गेलो फाल्यांच. सो हाजे खातीर फातोर्डा फर्स्ट हो मॉडल धरूनच हांव लोकां फुडें एक मंत्र घेवन आयला की मत तुमचें, काम आमचें. तुमी म्हाका फाल्यां मत दियात. 5 वर्सां तुमचें काम करपाक बरे भुरगे आमी फुडें घाल्ले आहा. फाल्यां मत मारतना सेफली हे सगळे N95 मास्क घालून सॅनिटायज जावन बरे भशेन येवन एक सॅक्रिफायस करा. हांव गॅरंटी दिवंक सोदता फातोर्डेच्या लोकांक आनी गोंयचे जनतेक, केन्नाच तांकां पिकासांव जावचें ना आमकां मत मारलें म्हणून. जेन्ना मतदान म्हणटा तेन्ना प्रॉक्सी येतात, फोडपी येतात. हाऊ डू यू सी इट एज अ थ्रेट? ना, ते प्रॉक्सी म्हणटा ते फातोर्डान आहा ते जॉयंट वेंचर. आमी एक मुसलमान कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 23 घालें. ताजे अगेन्स्ट आम आदमीचे पार्टीन पॅनलान आनी एक मुस्लीम घालें. हाजेर कितें दिसता, कितें मॅसेज येता की ते समाजाकूय जर एक चान्स पडटा जाल्यार तांचे भितर दोशी घालपाक ह्यो पार्टी आहात. सो हांव मागतां हे सगळ्या पक्षां कडेन की गोंयची जनता पिशे न्ही, गोंयची जनता हुशार, एक सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस इलेक्टोरेट
तांकां कानान घालूंक वचनाका तुमी. सगळ्यांक खबर आहा कोणाची गेम ती. सगळे हे गायडेड मिसायल्स, हे गायडेड मिसायल्स जे असतात तांकां कोण तरी गायड करपाक डायरेक्टर आसता फाटल्यान. हे सगळे जे ओपोजिशन युनिटीन जे आडमेळे हाडटात ते सगळे गायडेड मिसायल्स ऑल रन बाय द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ कोळसो आनी गांजा, जी आज भ्रष्टाचारी जनता पार्टी म्हणून नांव आमी तांकां घालां. भारतीय जनता पार्टी ही उरूंक ना, ही आतां भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. ह्या भ्रष्टाचारी जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक तांचे केडर आसाच, पुणून चड करून तांचे अशे भायल्यान सपोर्ट करपी जे क्रिस्तांव धर्मान जुडास म्हणटात, असले जुडास खूब आहात. हे जुडास म्हणटा ते फातोर्डान जॉयंट वेंचर म्हणून आयिल्ले आहा, मतां फोडपाक उबे राविल्ले आहा. हांव जनते कडेन मागतां की BJPकूच न्ही, ह्या भ्रष्टाचारी जनता पार्टीचे व्हायब्रेटींग पॅनलाकूच न्ही, पुणून ह्या जॉयंट वेंचर कॅन्डिडेटांची सामकी एक वायट भशेन तांकां हारयात. तांचो पराजय म्हणल्यार फातोर्डेकारांचो आनी गोंयकारांचो जय जातलो. दुसरी गजाल, जेन्ना आमी गेम ऑन म्हणटात, एवरीबडी इज ट्रिटींग दीस एज विजय सरदेसायज सेमी फायनल. तुमी फायनल पळयतात 2022, पण आर यू रेडी फॉर द फॉल्स, द फिक्सिंग, जितले गेमीन येता तितले? सी, आय एम अ प्रोडक्ट. आय हॅव नॉट लँडेड फ्रॉम द टॉप, आय हॅव कम फ्रॉम बिलो. हांव एक कोऑप्टेड कावन्सिलर, हांव मागीर युनिवर्सिटीचो स्टुडंट चेअरमॅन. हांवें सगळें आय हॅव कम फ्रॉम द ग्रास रूट. सो आय हॅव नॉट लँडेड फ्रॉम द टॉप, and therefore I am ready to play. I am ready to face rough play, foul play. I am confident that I have got a spirit. The spirit is backed by the complete support of right thinking goons to win. आनीक हातून आमी सदां पळयलेलें आसता, गेमीन जर जिखतलो जाल्यार द हँड ऑफ गॉड इज रिक्वायर्ड. माराडोना म्हणटालो हँड ऑफ गॉड. आय एम ऑल्सो बॉर्न इन अर्जेंटिना. I also believe in that hand of God. So that hand of God will get us through. I am not scared of rough play of these people. We expect this rough play. We know that money and muscle power is being used. The complete machinery is being misused. But still we are ready to face these people. And I am only telling the government officers, जे यूज जावन घेतात तांकां कळपाक जाय की बदल ही आसाच, बदल येतली. डोंट वेस्ट युअर फ्युचर गोईंग टू द कोर्ट्स, कित्याक तुमकां लोक सोडचे ना. हें हांव तांकां मॅसेज दिवंक सोदतां आनी शिटकावणीय दिवंक सोदतां. व्हेरी इम्पॉर्टंट की इलेक्शना दिसा वोटरांची सिंगल मायंडेड फोकस कित्यार आसचो, आनी वॉट डू दे वॉन्ट अँड वॉट डू यू वॉन्ट, की वोटर्सांनी कितें लक्षान घेवन आनी मतीन दवरून मत मारचें? वोटरान एक स्टेबल म्युन्सिपालिटी, जी म्युजिकल चेअर पॉलिटिक्सान चड करून लोकांक वळखली वता, की म्युन्सिपालिटी म्हणल्यार म्युजिकल चेअर, वो प्रेजिडेंट तो प्रेजिडेंट चेंज जाता. असली म्युन्सिपालिटी नासतना एक स्टेबिलिटी दिल्ली म्युन्सिपालिटी आमी चलयल्या गेल्या 5 वर्सां. हें तुमी चिंतचें, करप्शन जावंक दिवचें न्ही. आनी डिवेलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो जो मॉडल आहा, जो मॉडलान लोकांक बरोबर घेवन हे आमी रस्ते वायडन केल्या. पुलीस घालनासतना केलां, लोकांक सहभागी करून डिवेलपमेंट करप. एक कोपेल जें एकूच गोंयान अशी केस आसतली, जे कोपेल रस्त्यार आशिल्लें तें लोकांच्या सहकार्यान आमी शिफ्ट केलें आनी एक बरे भशेन बांदलें. खंयच पुलीस फोर्स वापरूंक ना. हें सगळें जें कितें केलां तें आसा दिश्टी पडटा, आनी जें कितें इन द पायपलायन आहा त्योय वस्तू चालूच आहा. सो अशे सिच्युएशनान हांव लोकां कडेन मागतां की जें कितें आमी काम केलां, जी उदरगत केल्या ताजी पावती आमकां दिवची. आनीक मंत्र जो आमचो आहा, मत तुमचें काम आमचें, ह्या मंत्राक तुमी एक ताजो विचार करून आमकां आदार करचो. A very clear, very focused Vijay Sardesai, all set to take Goa forward as well as make Fatorda future ready. Here's wishing him all the very best, Vijay ho. गेल्या 8 वर्सां आमी फातोर्डान एक बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावपा खातीर काम केल्लें आहा. आयकॉनिक म्हळ्यार कितें की एक लँडमार्क कशें उरता तशें आमी एक नुस्त्याचो बाजार केलो, नाजाल्यार ऑल ओपिनियन पोल स्क्वेअर केलो, नाजाल्यार एक पुलीस स्टेशन केलें. अशें म्हळ्यार
जे कितें पळयल्यार याद उरता. एक कॉपेल रस्त्यार आशिल्लें सान फ्रांसिसाचें तें माडेलान शिफ्ट केलें, बरें कॉपेल केलें. ह्यो सगळ्यो ज्यो वस्तू आहात हे आयकॉनीक डेव्हलपमेंट म्हणटात. म्हळ्यार लोक ते पळोवन तांकां याद उरता की बाबा फातोर्डेचें हें आहा म्हण. वाड्या वाड्यार आमी हॉट मिक्स केलां, वाड्या वाड्यार आमी 99% सिवरेज कनेक्शनां दिल्लीं आहा, 99% अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें आहा. आनी हातून भेदभाव करूंक ना की बाबा हो आमचो मनीस न्ही, हो बीजेपीक मत मारता, नाजाल्यार हो बीजेपीच्या मंडळान मेंबर आसा म्हणून ताजें थंय काम करप ना, असले भेदभाव करनासतना सो असो एक निवळ ऍडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल कावन्सील. 5 वर्सां आमचें कावन्सील पडलें ना. काँग्रेस आनी बीजेपी पसून एक जाली, याद दवरात, पूण आमकां ओडूंक पावलें ना. आनी आमी स्टेबल कावन्सील दिल्लें आहा, डेव्हलपमेंट दिल्लो आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केल्लें आसा, आयकॉनीक डेव्हलपमेंट दिल्लें आहा. वी हॅव प्रॅक्टिस्ड वॉट वी प्रिच्ड. आतां आमी हें जें फातोर्डा फॉरवर्डाचें पॅनल घालून घेवन आयल्या तेन्ना आमी ताजेर एक मोटो केला की फ्युचर रेडी फातोर्डा म्हणून.